गोंयांतल्या मुस्लिमांचो कब्रस्तानाचो प्रस्न बेगीनूच तडीक लावपाचें उतर मुख्यमंत्री पार्सेकारान दिलां. तशेंच मुस्लीम चलयतात त्या शिक्षणीक संस्थांक सगळो आदार दितले म्हूण तो उलयला. वेर्णा मदरसांत हाज यात्रेच्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. सुवाळ्याक दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार, हाज समितीचो वांगडी मोहम्मद इक्बालूय आशिल्ले. कब्रस्तानाचो इश्यू ताणें सांगला. कब्रस्तानाचो पडगांवचो इश्यू हांव आयकून जाणा. एखाद्या इश्यू हात घालतलो जाल्यार तो सारको समजून घेवचो पडटा. आमच्या मुसलमान भावाची कब्रस्तानाची मागणी ही सारकी रास्त आसा आनी ताच्या खातीर जे कितें करणे शक्य आसा ते आमचे सरकार निश्चित करतले. तितलेच महत्व शिक्षणाकूय दिवप आवश्यक आसा. आनी म्हणून गोंयच्या म्हज्या मुसलमान बांधवांक एक हांव आश्वासन दिलां की फुडले पिळगे खातीर फुडल्या पिळगेचें बरें जावंक जाय. फुडली पिळगी ही मोठी जावंक जाय. धंदे आमचे आसूंकूच जाय, पूण धंद्या बरोबर बरें शिक्षण आसूंक जाय. ह्या भावनेतून स्कुलांकडे आमी लक्ष दिवया. तुमची जरी स्कुलां आसात ती वाडोवपा खातीर सरकारान काय करूंक जाय तें आमी करतात. केंद्राच्या स्मार्ट सिटी लिस्टांत मडगांव ना म्हूण मडगांवचे एक्टिव्हिस्ट चाळावले. पणजे परस मडगांव स्मार्ट सिटी जावपाची चड गरज आशिल्ली. मडगांव पालिकेनूय ते खातीर कांयच यत्न केले ना म्हूण एक्टिव्हिस्टांनी नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांचेर फोग काडलो. नगराध्यक्ष म्हणटा स्मार्ट मडगांवचो थाराव सरकाराक धाडिल्लो. सरकारान काना मनार घेतले ना. तो म्हणटा दक्षिण गोंयचे खासदार सावयकारानय कांयच केल्ले ना. However, this particular municipal council headed by Arthur De Silva, instead of taking a resolution to pass this proposal onto the centre, what they have done is they are more interested in passing resolutions for air conditions, changing of carpets, painting and playing football matches. This particular chairperson and this particular council have not even put forth the proposal. So why should the government at the centre even bother in giving them? And he talks in today's Herald that he has spoken to Venkaiah Naidu. Does he even know to spell his name? Today, if Margaon city has been deprived of this fantastic opportunity, I hold this council responsible, and this council has no moral right to continue in office. And I also request the people of Margaon, it's time now for the people who are sleeping in the slumbers to get up and pick and choose good candidates, dedicated candidates in the forthcoming municipal polls. It is very disappointing that this chairperson is not at all interested in the city of Margaon. मडगांवचे दिवना स्मार्ट सिटी दिस इज ए क्राइम शी जाता. एक्चुअली पहिले रेजोल्यूशन आमगे केल्लें. सो रेजोल्यूशन धाडलें. या अबाउट द पेपर वर्क म्हाका दिसता मडगांव मुन्सिपालिटी सदां पयली आसता. म्हाका दिसता आजुनूय गव्हर्मेंटान हेजेर परत एक डिसिजन घेवपाक जाय आसलें. इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.